Sotumokotai amci moden Jesu dakai Omupol kundin vasdakon Aplens civit tu kabeton Tužec kutum ektai sata Bawat viswas mogu tarda Tužec kutum ektai sata Bawat viswas mogu tarda Sokliamon syakal sandorum Tanci bukti akli kolum Jesu vorbim tu kabosum Jesu vorbim civit zorum Tuje kutum ektai sata Bawat viswas mogu tarda Tuje kutum ektai sata Bawat viswas mogu tarda मोगाल इश्टेंद तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता आनीक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसान भाग घेवंक आज मिसान भाग घेतना आमी पाद्र आग्नेलाची
5वे दिसाचे नव्यानूय करतले हांव. आयचे मिसाची इंतेसांवां ओशीं आसा. पयली सुवातेर तुमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता हे मिसांतल्यान. ओदीक जाल्यार जीं आमचीं भाव भयणी कोवीड पिडीन सांपोडलेलीं आसा. हो वसो वाडटा म्हणटूच जायतीं जाण आमचीं भाव भयणी दुयेंत आसा. तांचे पासत हे मिसांतल्यान आनी हे नोवेनांतल्यान पाद्र आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागून घेवया. ओतमे पासत मागता जुजे मारी रुजारियो. सगल्या ओतम्या पासत रुजारियो कुटुंबाचो. सगल्या ओतम्या पासत लोजिना रुजारियो हांच्या कुटुंबाचो. ओतम्या पासत मार्ता डिसोजा. 50 जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता कॉस्तांसियो फेर्नांडीस. देवाक दिन वाचता आनी मीस पेटयता आना रोजा. ओतमे पासत मागून घेता हांव गाब्रियल मोरिनो. एमीस करीत भाशेन भेटयता आमच्या सुण्णेंत आसलेलो चॅप्लन्सी आसऱ्या काला चलतलो कोंकणी प्रे ग्रूप, कॅरिझमॅटीक प्रे ग्रूप. हे सगल्या वांगड्या पासत हे मिसांतल्यान आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. देव उदार खालजाचो. हे उदार खालजान देव आपले भुरग्यांक जायत्या देण्यांनी भरता. पूण हे देण्याचें आमी कितें करता? आज देव जेजू हे मिसांतल्यान आमच्या लागीं जबाब मागतलो. देवाची देणी आमकां फाव जाता. ही देणी जायत हांव म्हाकाच दवरतां, म्हज्या कुटुंबाकूच दवरतां. ओ देवाचें राज बांदूंक हांव वावुरतां. हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार मोगाल इश्टंदो आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोर पयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायती सदांच सांकवार मुरी सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. आमीन. सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. मोहिमा देवा उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पयता देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा देवाची शिली तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, तूं सगल्या देण्याचो रोसनार आनीक दोनी. तुजे असले दोनीची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सासवून चूक. देखून तुजी भक्ती आमकां सदां संतोशान मेलोसो कर. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमीन. मुन्नीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुन्नी ओस्तोरी कोणाक मेळत, मोठ्या पळस भोरती तिचें मोळ, तिच्या पोतीच्या काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कोडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितान नाका नुकसान न्हय पूण आडाव ती हाडटा.
लोणव आनी सूत ती सोडूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मिटोवन विणटा. तिच्या हातांनी सोदांच बोवरी आनी बोटांनी सोदांच सुताची गाडी. गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गोरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोळकी. सोबेस्पराची भोक्ती कोत्ता ते वस्तोरेक वाकाणी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी सारांच्या दारवट्यांशी तिच्यो कोरण्यो तिची विची वाकाणी करूं दिवं. देवाचें उतोरें. देवाची उपकार. आमचो जबाब जातलो सोवेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. सगळीं म्हणली भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. सोवेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती सोदांच ताच्या मार्गार चलतात ती कोरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांच्या तुका काळूंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलो आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सोवेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. तुज्या गोरांच्या वोंटी भितर सुफोल डांकांची वाळी पोळी फुलतली तुजी गोरखान. जैतुनाच्या फात्या सारकी तुजी भोंवतीन जेवणाक पोसतली भुरगीं तुजी. जबाब सोवेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. सोवेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सोयना थावन सोवेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालतलो. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नातरां पोंतरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब सोवेस्पराची भोक्ती कोत्तात ती कोरेंच बागी. बागयोन पावलूंक तेरस्कारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बा भयणींदो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणात. सोवस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटा थंयच आसतना बालुंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावना नासलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडूंक आनी तुमी काळोखांत ना. बा भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातीची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय पूण जागृत रावुया आनी खान पिवोन थोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. उद्गार. सोवेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा म्हजें सोवें रावता आनी हांवूय तुमचें सोवें रावता. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी हांव जांचें सोवें रावतां तो सुबां फळां दिता. सोवेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचें सवें आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसुंया. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्काय दिली. हे पोरी सर्गीचें राज. एकल्याक तांणी 5 टॅलंट दिले, दुसऱ्याक तांणी 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोन एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमोणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले तांणी रोखडेच वचून ताचेर वेपार केलो आनीक 5 जोडले. तेच पोरी 2 तालेंत घेतलेले तांणी आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमनी खोडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरोवन लिपयलो. जायतो काल
बोडले उपरांत ह्या चाकरांचो दोनूय परतून आयलो आनी तांचे लागीं ताणें हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सरलो आनीक 5 दाखोवन ताणें अशें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, सबाश बरें आनी खात्रीचें चाकरा, तुवें आपुणूच थोड्या वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओलग्यो वस्तू तुका पाठयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर हांवें आनीक 2 जोडले. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, सबाश बऱ्या आनी खात्रीचें चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रीचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओलग्यो वस्तू तुका पाठयतलो. हे आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 ताल्यांत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वोपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लूंक नाय थंयच तूं पुंजायताय. देखून भिवून हांवें घेतलेलो तालेंत दोमनीर पुरोवन हांवें लिपयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाल इश्टांनो, जेजूची आनीक वजनातीक आपुरबायची चड मोलाची चड जाणवायेन गुंतलेली आज आमच्या मुखार दवरता. ही वपारीन आमकां सांगलेलें आसा, सुर्गीचें राज हाचे भाशेन एक 2-3 चाकरांक उलो मारता आनी तांचे लागीं तालेंत, आमी इंग्लिशीन टॅलंट्स म्हणटा, वो आमी दुडू म्हणूंक जाता. हे 3 मनशां लागीं एकल्याक 5, एकल्याक 2 आनी एकल्याक 1 दिता. आनी आमकां सांगलेलें आसा, तांचे हुशारकाये प्रमाणे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज सोंपता ते प्रमाणे एकल्याक 5, एकल्याक 2 आनी एकल्याक 1 दिल्लो आसता. टॅलंट म्हणजे कितें मोगाल इश्टांत? पयले सुवातेर आमी इंग्लिशीन टॅलंट्स म्हणटा, बट वॉट एक्झॅक्टली इज अ टॅलंट इन द स्क्रिप्चर बायबलांत? आमकां सगल्यांक टॅलंट आसा. थोड्यांक मुजगाचे, नाचपाचे, IT करपाचे, वो शिंगपाचे. आनी हे सगळे टॅलंट्स जे आमकां आसा, मनशान ओळखून घेवंक जाय, हें देवान दिल्ले टॅलंट्स. जरी तर देव आमकां हें दिना, आमच्या गिन्यानाचेर मन उजवाडयना, जाल्यार तें आमकां फावो जायना. पूण जोण एकल्याचे हुशारकाये प्रमाणे असली देणी, असले गूण आमकां फावो जाता. टॅलंट म्हणटच म्हाका उगडास आयलो जेन्ना गोंया आसतना पिलारचे इस्कॉलान हांव शिकयतालो. आनी एका दिसाक भुरग्यांक हांव हेच गॉस्पलाचेर नियाल करता आसतना मॉरल क्लासींत टॅलंट्स तांचे विचारले. जायत्यांनी म्हणलें, फादर, आपणाक खेळपाचो टॅलंट आसा. एक भुरगो मुखारच बसून सुडसुडीत उबो रावलो. फादर, आपणाक 2 टॅलंट आसात, 2. हुशार म्हणलें हांवें. तूं सांग म्हाका कसले ते. पयलो म्हणपा लागलो जेवपाचो आनी दुसरो न्हिदपाचो. असलेय टॅलंट आमकांय आसता, पूण हे टॅलंट जाल्यार हांव नोको. पूण हे भुरग्यांनी दुसरे भुरगे म्हणटा म्हूण, फादर, मुजगान बरो आसा, खेळपान बरो आसा. ताणें 2 जे आपूण घराक करता, बरो जेयता आसतलो आनी जेयले म्हणटा बरो न्हिदता आसतलो. सो ताणें हें म्हज्या मुखार दवरलें. पूण पळयत पुस्तकान मोगाल इश्टांनो, टॅलंट्स म्हणजे when you use these talents to build God's kingdom, देवाचें राज बांदूंक ही तुजी हुशारपण, हे तुजे गूण तूं वेपारान घालता. मायकल जॅक्सनाक व्हडलो टॅलंट आसलो, पूण ताणें खंयचें राज बांदलें? नेवरलँड. असल्या टॅलंटाची हांगासर आमी खबर करिना.
Those talents are given and we appreciate those talents. They're good talents, fine. But for us Christians, for us Catholics, when we speak about these talents, where God gives us, आमकां आमच्या आवय बापायक आमच्या भुरग्यांक ही एक गूण एक देणी कसली ती आमी देवाचें राज बांदून घालूंक जाय. आमची इगोर्ज माता, आमची पवित्र सभा, आमचे समुदायो, आमचे गोराबे. देवान तर म्हाका 5 सिलेंड दिले आनी हांवें राशीक मारले वो हांवें फकत म्हजेच मोजींतल्यान वयर काडले. वी आर नॉट बिल्डींग गॉड्स किंगडम. आनी हेकाच लागून जेजू ही ओपारींतल्यान आमकां सांगता त्या एक मनशाची 2 मनशांनी रोखडेच ते उजार केले आनी दोबराद केले. पूण एकल्या मनशान आपलो दोनी खोर म्हणून फोण काडलो आनी फोणान लिपोवन दवरलो. जेन्ना देव आमचो हिशोब घेतलो पयले दोगांक म्हणलें हुशार चाकरा ये आनी म्हज्या सुखांत भाग घे. वेल डन टू यू. You have multiplied, you have put them into the use of your abilities and your talents. Mojia sukant wanto ge. You deserve a prize. Puno tisro जायत तो भुरग्या भाशेन जो बरो जियेता म्हणटा तो फोन काडटा आनी पुरता आनी म्हणटा तो दोनिया म्हजो अदमास तुजो तूं एक खोर दोनी तूं स्ट्रीक हांव भियेवन तो लिपोवन दवरलो सांडोत म्हणून. आनी जायती पावटी मोगाल इश्टांदो जायत देवान दिल्ले गूण आमी लिपोवन पुरोवन दवरता. देवाचें राज, देवाची हुशारकाय, देवाचें गोराबे बांदचे सुवातेर, समुदाय बांदचे सुवातेर जायते पावटी आमी आमकांच बांदून दवरता, आमचेच भितर ते लिपोवन दवरता. आनी कित्याक जायत जेजून ही वोपार सांगली? ही फारिजीवांक तो म्हणटालो कित्याक? जे नेम कायदे देवान आमकां दिल्ले आसा, हो धर्म दिल्लो आसा, हो भावार्थ दिल्लो आसा, तो आमी तसोच दवरचो न्हय. Bring some energy in our faith, in our religion, in our communities. The Pharisees, the law was given to them and they put a fence around the law. The fence around the law. Kon at lautona. Just observe and follow the law as it is. Don't change a bit. And hakas lagun, त्यांचे नेम कायदे सुबेज जाताले आनी धर्म लोकांच्या काळजांनी वचोंक नासलो. Our faith, our church is a positive church. आमकां जायते जाणांक दिसता मिसाक वचप म्हणल्यार आडकोड, त्रास. आजकाल पॅन्डेमिकान मिसांय ना, इगोर्जे बंद, पूण घरा लागीं आमकां मीस चोवपाकूय जाय त्यो आडकोड्यो जाता. But if you understand the true religion, true faith, this Mass is a joy. When God comes to you, Dev आपलीच कूड आनी रगत आमकां शोवंक दिता. And that is why we have to grow. The pre-Vatican, म्हणजे Vatican II येयले तेन्ना ही आमची मिसां आमच्या भाशेंतल्यान मेवली. Before that, it was in the Latin language. आमी जाणां आमचे पुर्वज यादनीक तांकां फाट कोन्न आसतालो आनी ऑल्ताराक वो साक्रामेंताक पडून मीस करतालो. But the pre-Vatican brought a new life, नवें जिवीत इगोर्ज मातीन हाडलें आनी आमची मिसां आमचो धर्म एक फुलाबोरीत केलो. The charismatic prayers were flowing today. मोगाल इश्टंदो आज आमी हेच शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करुया. देवानूय आमकां आमचे गूण दिल्ले आसा पूण एक गूण पयले सुवातेर आमचे म्हणचे न्हय. What I have, what I possess is everything that comes from God. आनी जे मनीस म्हणटा हांव फामाद जाला तेच मनीस रोखडेच बुडटा. तांचे पूर्ण काळजांत कुशालकाय आसना. If your talent जे देव तुमकां दिता, we have to put in the use of a community to build God's kingdom. Padre Agnel कितले गुणांनी बडलेलो जायत. एक सादो मनीस ओस्कोत मनीस परत परत दुयेंत पडटालो.
अशे ताजे प्रश्न येताले तो यादनीक जाय तो ना ताचे रेतोर ताका घरा धाडटाले तूं बरो जावन यो आनी जायते दुबावांनी ओस्कोतायेन आसतना लेगीत ताचे गूण कसले मोगाल इश्टांदो तो उडकून गेल्ले जो हांव आसा तो फक्त देवान म्हाका रोचला म्हणून आनी सादेपणाचे गूण सेवे चाकरीचे थोडेच उतरांचे आनी पवित्र पुस्तकाचो महान परगटणार चलतना भोंवतना पोट्टा कसो दिसतालो पूण पुलपितान भितर सरलो म्हणटोच एक वाग कसो देवाचें उतर परगट्टालो आनी पाद्र आग्नेलान हें सगळें आपणें म्हणोंक ना जी उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालीं काळजांत केवतालीं पाद्र आग्नेल म्हणटालो हें देवान दिल्लें तेणें येताच्या 5व्या दिसाक मोगाल आसतना आमी नोवेनान भाग घेताना मागून घेवया आमच्याय कुटुंबांनी आमच्याय भुरग्यांक आमच्याय नातरांक आमकां सुमेस्तांक भाव भयण्यांक देवान जायत्या देण्यांनी जायत्या गुणांनी जायत्या टॅलंटांनी भरलेलीं आसा पूण आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय put this use for building God's church आनी जरी तर आमी आवय बापायनी हुशारपणान ताका सांगोना जाल्यार they don't understand what is our life who we are focusing on हीच मागणी हेच मागणी बापा मुखार घालुया आनी उदीक जाल्यार मागून घेवया आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग देवान दिल्ले गूण आमी पोरचेंतल्यान देवाचें राज बांदूंक सोदूंक आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवा सुपदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आनी खरमळीताय जल्मलो पोंसपला तकाल ताणें खोस सोंसलें ताका फुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो सरकार सोडलो सोर पयदा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंय तांय जिवेंचीन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पौर सभेक बोगटाचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमीन म्हजे भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पयस सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोत मानून घेवं मोगाल बापा तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं
तुजी खोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोय आनी ससण्याचे सुखाक आमकां पावूं हे मी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नवी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय बदकाव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारां ससनाचे देवा सर्व कल्याण सर्व तांचे जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपले जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपले कोश्ना मोरना वरवीं सुणयली आमकां पातकांतली आपले पुनर्जन्मपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपले मोहिमेंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींचीं देखून आतां सगल्या दिवदूतान भक्ता संगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटाव. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनीक खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच तांणी खाज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची खाज नव्यान ससनीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोठ परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोनमची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूच्या कुडी रोगताचे शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवी सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप डेक्लिन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मोका मोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेसाची दया कर आमी मागता अंकवर मरे देवाची माई संगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पवित्र बापा सर वर्धन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरुया सगली आमची मागणी आमचे उस्के वेळार तेच बापाक उलो मारून बापा मुखार दवरुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तुजें संवसारान जावं आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळयांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दोळे करुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेक थाव. तर आमकां तुज्या उदार कालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेशीर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियात आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्यांची शांती तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटात. देवाचे शेली संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion. मोगाला जेजू हांव स्वत मानतां तूं खरेंच वो पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी या म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण हांव तुका मोगाची गोट वेग मारतां. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. Jesu mogaच्या आगठ्या आमची लासूंदी काळजां. तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोरात द्वेष सोडटा. तुवें आमी प्रीती जय अपमान करता. तुवें आमी माफी करूं. जेजू मोगाच्या आगठ्या आमची लासूंदी काळजां. तुझ्या मोगाच्या उज्यान, तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोय जोगळी पेट्टा. तुवें आमी शांती हाडूं. जोय चूक फोट वसतात. तुवें आमी नीज सोत शिंपडां. जेजू
देवाच्या आगक्या आमची लासुंदी खालचा तुझ्या मोगाच्या उजान तुझ्या मोगाच्या उजान प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, हे संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारांतल्या जेवणान आपले उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. हे पसोना वरवीं आमचीं काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पाद्र आग्नेलाचें नवें करचे आदीं कांय कलोन्यो हे दिसांनी आमी दर दिसाक पाद्र आग्नेलाचें नवें हांगासर करता. 6 वाजता थोडी इंग्लिशीन थोडी कोंकणीन 20 तारखेर पाद्र आग्नेलाचो दीस मीस जातलें सवांक. पूण सगळीं मिसां फाल्यांतान शुक्राराक सवांक जातलीं. थोडी इंग्लिशीन आमी करता कित्याक जायतीं पाद्र आग्नेलाची भोक्ती आमची लंडनांत आनी दुसरे सुवातेर इंग्लीश चड वापरता म्हणटच तांकांय देवासां पावूंक आमी इंग्लिशीनूय करता. दुसऱ्यांकूय तुमी गोमयशें नोवेनां चालू आसा म्हणून आनी नोवेनांत तुमी भाग घेवचो. फुडल्या आयताराक परब क्रायस्ट द किंग म्हणटच ह्या दिसाक 10 मीस पाद्र आग्नेलाच्या मानांतूय जातलें आनी 11:30 हे मीस स्वताचे भाशेन चालू आसतलें. उपकार मेळूंक मागणें. सर पयदार देवा, आमच्या सर्गींचे बापा, आमचे सुणमणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशिमोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण आमी मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय तें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण आमी तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोन आग्नेलाचे बागेवंते जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोन आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुदबरीत जिवितान भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार मुखार घालता. तुमच्यो गरजो उपकार मुखार घालात. एकुणा कशी फाव कर म्हूण आमी विनयता. बरोबर आमी पाद्र आग्नेलाचें मागणें म्हणचें. आग्नेलाक बागेवंतचो मान मेळूंक मागणें. ओगोनीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांय सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान. तुजी खुशी आनी आमचे बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेची इगोर्जेची उगड परगटणे उदेशी मागता आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतात्मा तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें वडकार. आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक दिनवासता हे मिसान भाग घेतली म्हणून दुसऱ्यांकूय हे मिसाची तुमी संदेश पाठयात. गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. सबस्क्रायब केले म्हणटच जी सेवाधर्म जे पवित्र पुस्तकाची शिकोवन जी मिसां आमी हांगांतल्यान लायव्ह टॅलिकास्ट करता ते तुमकां नोटिफिकेशन येतलें. हें देवाचें उतर परगटूंक तुमचोय सहकार आदार आमकां जाय. आनी एक पावटी कोवीड
वसो वाडटा म्हणटूच आमची खालती विनंती आमी एकामेकाक सांबाळचो टेक प्रोटेक्शन अँड स्टे सेफ. देव बरें करूं. Padre Melamcha ishta amkantu sadunaka ya ordesanam kanda sordar kantu soada Engoi amche bagiche unza mola cendene Padragnela ce paine alunca cabag mele Padragnela ce paine alunca cabag mele Miscotana cara assai so di sorgar Gorwaj tu ciao uranci, calzac sovostajari. Engoi amce bagice, unța mola cende